मिसाची तयारी A20 पेज 9. मिसाचो वेळ लागीं पावता, यानिकाता भितर सोता, सगळीं पोरसां येवकार दिता, मिसा बेटीक तयार जाता. मिसाचो वेळ लागीं पावता, यानिकाता भितर सोता, सगळीं पोरसां येवकार दिता, मिसा बेटीक तयार जाता. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता आनी आयज आमी हांचे पासत खेरीतपणी मागता. आयज आमची भयण फातिमा वाज आपलो जल्माचो दीस समरुमता. तेच भाशेन जेडन डिसूजा. आमी ओतम्या पासतूय मागता ह्या मिसांत मानुएल फ्रांसीस नोरोन्या आनी नोरोन्याचे फॅमिलींतली सगळे जे ओतमे देवा सुरशीन गेलेले आसा तितल्याय पासत ही सगळी मागणी इंतेसांव मनांत धरून आतां आमची खासगी मागणी आसा ती मनांत धरया आनी आमच्या मिसान आतां आमी भोक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, जेजू सवें आमकां सगळ्या जाणांक पातकांतली मेकळी गेलेली आसा. पयलें वाचप आमकां सांगतलें. ताका लागून तो आमचे सवें जियेता म्हणटोच आमी बऱ्यो कोरण्यो करूंक जाय. तो एक आमचे सवें उजवाड आनी आमच्यो कोरण्यो उतरां चाल सगळी उजवाडाची जावंक जाय. आनी आमी दिताना सो खुशेन दुसऱ्यांक दिवंक जाय. हे भाशेन तर आमी करूंक ना जाल्यार आमच्या पातकांची बोगसणी मागया. सगळीं जाणां बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोदिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सुद्दां सांगपार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पुदवेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. आयज आमी बाग्योन थॉमस आकिनाचो याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री फेस्त समोरमता. सर्व जाणार आनी मोगाळ बापा, बाग्योन थॉमसाक तुवें क्रिस्ती संपूर्णायेचे आनी दैवीक जाणवाय जोडचे उर्बेन पेटयलोय. ताची शिकवण सारकी समजून घेवंक आनी ताचे देव बरीत जिणेचो पाटलाव करूंक, देखी बरीत जिणेचो पाटलाव करूंक तुजी दराळ कृपा आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. आतां आमी देवाचें उतर चित दिवन आयकुया. हेब्रेवान बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, जेजूच्या रोगता वरवीं पवित्र स्नानांत भितर सरूंक आमकां सोत्य आसा. ताणें आमकां पोड्ड्यांतल्यान म्हणजे आपले कुडींतल्यान नवी आनी जिवीत वाट उगडल्या आनी त्या भायर देवाच्या घराचो कारबार चलोवंक आतां आमकां एक व्हडलो याज्ञीक आसा.
तर साद्या काळजान आनी थीर बावार्थान गुन्यांवकार अंतस्करणांतली शुद्ध जावन आनी नितोळ उदकान कूड धुवन आमी देवा सोरशी वचुया. आमी उचारतांव तो बोरवांचो तीरपणी सांबाळुया, कित्याक देव आपले बासावणेक विस्वाशी रावतलो म्हूण एकामेकाक खात्री आसा. प्रिती मोग दाखोवंक आनी बऱ्यो करण्यो करूंक एकामेकाक उर्बा दिवंक वावरुया. जमाती बरून एकठांय जावचे आमचे मोदें संवय आसा ती थोडी जाणां मोडटात आनी आमी तशें करचें न्हय. परतें जाल्यार जितलो दीस लागीं पावता तितली आमी एकामेकाक धीर दिवया. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. असली मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. असली मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदी आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदकां वयर थीर करून दवरल्या. जबाब. असली मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेलोत, ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो. जो नितोळ हातांचो आनी निर्मोल काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदो ना, तसल्याच मनशांक. जबाब. असली मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा असली मनशां ताका सोदीत आसा. तुजें मूख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब. असली मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, दिवो पायले पोंदाक वो भाजे तोळा दवरूंक हाडटात वय, पेडाचेर दवरूंक न्हय. तर उपरांत उक्तें जावचें ना तसलें कांयच ना, लिपलोलें ना. आनी तें गुपीत दवरूंक ना बगोर मागीर उक्तें जावचें पासत. आयकूंक कोणाक कान आसल्यार ताणें आयकुचें. आनी तांकां सांगलें, तुमी आयकतात ताची चोत्राय दवरात. तुमी जोगशात त्याच मापान देव तुमकां परत जोगतलो आनी ओदूकूय दितलो. कित्याक आसा ताका देव आनीक दितलो, आनी ना ताचे कडलें कितें आसा तेंय काडून घेतलो.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकानी तुका क्रिस्ता. आयकूंक आसा ताणें आयकुचें जेजून सांगलां. पूण आमी कशें आयकतले हांव? आमी तर भितरल्यान आमकां जाय पळय तशें घडोवन आयिल्लें आसा जाल्यार त्या मापान आमी पळोवंक लागतले. आमी जाणो की आमकां देवान दोळे दिलेले आसा, पूण त्या दोळ्यांचेर तर आमी साय हाडीत जाल्यार ते सायेक लागून सगळें बदलतलें. म्हणजे कितें? आमी कसलीं वखलां लायता, रंगीत आसत तर सगळें आमकां ते भाशेन रंगीत दिसोंक लागतलें. हें आयकूंक जाता जाल्यार आयकात, पूण समजोंकूय जाय. म्हणजे कितें? भितरल्यान जें आमचें घडोवन आयिल्लें आसा तें आमकां कंट्रोल करता. हाका लागून जेजूच्या रोगतान आमकां तें पुसून काडून आमकां नितळ केलेलीं आसा, तर आमी ताच्या पवित्रपणान जिवंक जाय. आनी जियेत जाल्यार जशे भाशेन देव दुसऱ्यांचो परामोस करता ते भाशेन आमी परामोस करतले दुसऱ्यांचो. आनी हे भाशेन दुसऱ्यांक आमी देवा सोबें केलें की ना आमी संवसारांतल्यो दिवट्यो जातल्यो. तांकांय हेच भाशेन करपाक देव कृपा दितलो. आनी दिताना कोण दिता? आमी दिता की देव म्हजे सोबें आसा तो दिता? हे भाशेन ताका तर एकवटोन दीत आमी जाल्यार आमकां देव आनिकूय दितलो. आमी कितें करता? इतलेंच दिता दुसऱ्यांक. कित्याक? इतलें दिलां न्ही, ताणें आमकां तितलें दिवंक जाय म्हणून, कितें तरी दिवंक जाय. असली तर आमचे मदें अपेक्षा आसत जाल्यार हें सगळें आपलेपणाचें ना. देव आमचें सोबें दिना, आमी दिता. आनी ताका लागून आमी खुशाल आसता की ना? ना, आमी खुशाल आसना. आमी अदीक आनी अदीक दुखान भोगता. आनी कितें जाता? देव जो आमचे सोबें आसा ताचे सोबें आमचें जिवीत जियोवचें आसतना आमी दुसरीं जीं आपलें जिवीत जियेतात ते प्रमाणे जिवंक लागता. ती तर आमकां कितें वायट म्हणटा जाल्यार आमी तांकांय वायट म्हणटात, ती कंट्रोल करता तांकां. हे भाशेन जावंक लागता. हें तर आमकां दिश्टी पडत आनी हें तर आमी आयकोन समजत जाल्यार जेजू सारकीं आमी अदीक आनी अदीक जातल्या. ही जावंक कृपा आमचे सोबें आसा. फकत तें पळय नाका जाल्लें आसा तें कुमसाराक वचात आनी सांगात. देव रोखडोच आमकां तातूंतलो भायर काडटा आनी मागीर पोत्तून आमच्यान देवा सोबें, देवा सारकीं, देवाची भुरगीं कशीं सगळें बरेंपण करूंक जाता. आतां तोमास आखीन हो 5 वर्सांचो आसतना भुरगो, व्हडल्या घराण्यांतलो तो, ताणें आपलें जिवीत देवाक भेटयलें. एक मोठान तो गेलो, पूण रोखडोच मागीर ताका आनिकूय आपलें जिवीत देवाक भेटोवंक जाय आसलेलें. पूण असलीं चिंतनां ताच्या मदें घोळटालीं म्हणून ताचे पांयन ताका एका व्हडल्या तोरार घातलो. म्हणजे टावर आसता पळय ते भाशेन. थिंचूच ताका वयर भोनकोणीत दवरलो. ताका व्हरून जेवण दितालीं ती वयर काडून. पूण ताची भयण पळय आसलेली तिणेन ताका थोडीं पुस्तकां दिलीं. कसलीं? पवित्र पुस्तक आनी तत्वज्ञानाची, फिलॉसॉफीची. हो वयर रावन सगळें शिकून काडलें ताणें. इतलो हुशार आसलेलो तो भुरगोच आसतना. थिंचो ते पळय डॉमिनिकन आसलेले ते सायडींतल्यान आयले आनी कितें तरी जालें. देवाची येवजणी पळोवन ताका सकयल काडलो आनी तो रोखडोच तांचे संस्थेन जॉयन जालो. पयलो तो बेनेडिक्टना मदें आसलो, आतां तो डॉमिनिकना बरोबर. ताका रोखडोच ताणें कोलोन म्हणटा पळय थिंचोच धाडलो. हो इतालियाचो, कोलोन जाल्यार आतां जर्मनी. थिंचोच तान तो इतली हुशारकाय दाखयतलो म्हणून तांचो एक व्हडलो शिकणार आसलेलो
जाणार आसलेलो आल्बर्ट म्हणटा ताका, आल्बर्ट द ग्रेट, ताचेशी ताका धाडलो. आनी तो पारिसाक आसलेलो. पारिसाक ताणें सगळें शिकून काडलें. पाद्री जावच्या आदींच ताका दोतोराची पदवी मेळ्ळी. आनी तो काय बरो शिकयतालो. लोक म्हणजे जे कोण युनिवर्सिटीन येताले ते सगळे थोटकताले, आश्चर्यचकीत जाताले आनी मागीर ते बरे भाशेन शिकोन आपले फुडें वताले. हे भाशेन ताणें केलें. ताणें खूब बरयल्लें आसा देवा विशीं. तत्वज्ञान आनी कशे भाशेन देवशास्त्र जोडून घेवंक जाता ताचे ताणें कितलेशे ग्रंथ बरयलेले आसात. ताका सुमाक थियोलॉजिका म्हणटा. पूण पाप साहेबान ताका सांगलें एक बरें 2 वर्सां गोड म्हणून. ताणें 2 घोडलीं. एक म्हणजे तांतू मेर्गो म्हणटा पळय तें, आनी ओ सालुतारीस होस्तिया हाचेर हें देवसांव जेजूच्या भक्तीचें ताणें सगळें हें केलेलें आसा. इतलो तो हुशार आसलो. पूण चड वर्सां जिवंक ना. फकत 49 वर्सां 49 वर्सांचो आसलेलो तेन्ना मेला तो. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवान आमकांय देण्यांनी भरल्या. व्हडली जावची ना ती, पूण देणी खरी. आनी ही देणी आमकां ताणें फावो केलेली आसा. आमच्याच तितल्याच त्या संदर्भान जिवपाक, आमच्या घरांत, आमच्या सगळ्या घरच्यां बरोबर आनी शेजाऱ्यां बरोबर आनी तितल्याच जाग्यार. तो ते आमी कितेंय कोत्ता तें सारकें बरें करूंक जाय. आनी कशें कोत्तेले जितली आमी ताका जो आमचें सगळें आसा तें आमचें सगळें दान कोत्तेले तो तें आमचें वापरतलो आनी आमी फुडें फुडें वचोन बरोच वावर कोत्तेले. हे भाशेन कोत्ता आमी तें ओदीक करच्याक ह्या वेळार आमी सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे धांपया, ताका हाजीर जावया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता. आमचें सगळें ताचें सोबें आसा. ताचें सोबें दवरया. सुस्कार भायर सोडटना ताचें दवरलें म्हणटच तो ताचेर बेसांव घालता. बरें तें ओदीक बरें कोत्ता. वायट आहा तें काडटा आनी ताचें बरेंपण आमचें सोबें भरून काडटा दुसऱ्या सुस्कारांतल्यान. आनी हे परी प्रत्येक सुस्कारांत आमी ओदीक ओदीक बरीं जायत वेता. हो ताचो गूण. आमी ताका हाजीर जावया. आडावची न्हय. जितली आमी ताका दितेले ताणें आमकां सांगलां जीं कोण दितात तांकां तो आनिकूय दितलो आनी तितलेंच न्हय ताच्याकीन सुबेज दिता. चड दिवच्याक हे परी आमी दीत रावया. आनी देव आमचें सगळें ओदीक आनी ओदीक वाडयत आसतलो. ताचे गूण, ताचें बरेंपण आनी ताचो उजवाड आमच्या उतरांनी, कोन्यांतल्यान आनी चालींतल्यान दिश्टी पडटलो. हे परी आमी पवित्र जावन ह्या वेळार सगळ्या संवसारा पासून मागया. आमच्या संवसारांत कितलेंच चलता, कितलींशीं दुयेंसां आसात, पूण हें कोरोना व्हायरस एकदम वायट. कित्याक पळयात सगळे जाणां आतां आमी ते मास्क घालूंक लागल्या ह्या दुयेंसाक लागून. पूण आतां ताचे आनीक प्रकार आयिल्ले आसात. देवा कडेन मागया सगळे जाणांक आमकां सुटका दिवच्याक. सोरपोदेदरा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तो प्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळ्यान आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आनी वॅक्सिनां ही आतां आयिल्लीं आसात. ती बरे भाशेन सगळ्या जाणांक पावोवंक आनी ताचो परिणाम बरो जावंक आनी सगळ्या लोकांची हे भाशेन सुरक्षा जावंक आमी देवा कडेन मागया. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परचेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C37 पेज 44 तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार. तुझ्या
Jésus sauver sogli kirkot patki borgi tuji gova ancho konyo ami utka ache deme ami Jésus uche sande ami. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानता तुसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, भाग्योंत आकिनाच्या परबे दिसाक खुशेन आमी तुका हो योद्न समर्पिता. ताची शिकवण घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव आनी आमकांच आनी आमचे सर्व तुका समर्पून दिता. हें आमचें समर्पण तूं स्विकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर दिदार आनी शासनाच्या देवा सर्वकालीन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या उरव्यान तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आकिनो तुज्या भाग्यवंताच्या मानांक ही परब समरुंबूंक तुजे पवित्र सुबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावट जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमी तुका आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उर्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जोय. उर्सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जीवन पळोवन आमी परगोडटा. तुज्या येण्याक आमी ओंटवेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नारी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सदूर मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजे बागेवन दोरम दूत आनी सोर्व कालीन तुका मानवले आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुदीदार बापा सोर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. जेजू सदांच विस्वासी म्हणून आयज आमी आयकलां आनी तो सदांच विस्वासी. तो आमकां आपली कूड म्हणून एकवटून आसा. तेच परी आमी ताका तो आमचो मस्तक म्हणून आमी ताका एकवटून रावन सगली मागणी सगळ्या पासत आमी करया. आतां जे मागणें कोत्तेल्या आमकां जाणें विनंती केलेली आसा ही मागणे ही इंतेसां आसात ती सगळीं धरून आतां जेजूक एकवटोन ताचे पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रावजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुतांक पडली आनी आतां आमकां हांगसर राजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. दुलोब जेजू मोगाल उदार पेज 51 D8. Dulob Jesu mogal udar kitlo mowaliś tamco amci soshi disratrauta amka saman soloita taci bogorer konasa sopon priti kotolo aplo sangatam kadita vanto David mokazo taci bogorer konasa sopon priti kotolo
जेजू आमच्या काळजांत आसा दोळे धांपया आनी जेजूक भितरल्यान एकवटोन हो वेळ सारया. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा, आमच्या सुर्गीच्या बाप्पा, जेजू आमचो जिवो उंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू. ताचे शिश आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सोत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या खोर्न्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्योन आकिन्याच्या परबे दिसा आमी तुज्या लागीं विस्वासान मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवें आसूं. आनी सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शाबेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगोठूंक देसा देसांनी तुगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मागतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. F8, page 89, Jesus Somi, Jesus Somi. Babach moiming, por God gora. Babach moiming.